नमस्कार. एक्सपोजिशनाक जेन्ना आमी तयार जाता एक म्हत्वाची घडीत म्हज्या नदरेक आयली. म्हज्या पुस्तका खातीर जावं म्हज्या डॉक्युमेंटरी खातीर जावं म्हज्या तियात्रा खातीर जेन्ना हांव गोंयच्या सायबाचेर थोडो सोदवार करतालो तेन्ना हांव रिबांदार गांवांत पावलो. आमी जाणा गोंयच्या सायबाची कूड 1554 वर्सा मायाचे 15वेर जेन्ना मांडोवी नदीन भितर सरली तेन्ना सांज जालोल्यान ती ओल्ड गोवा घेवंक ना. रातच्या वेळार तांकां ती कूड स्विकारूंक नाका आसली ओल्ड गोवा. ह्या खातीर मार्साचे 15वेर 1554 वर्सा गोंयच्या सायबाची कूड रायबोनच्या आजुदा सायबिणीक भेटयलेल्या इगोर्जेंत व्हेली. आतां रिबांदार आनी गोंयच्या सायबाक एक व्हडलें कनेक्ट आसा, एक मेळजोळ आसा. अशें म्हणटात आमचो गोंयचो सायब आदल्या गोंयांतान रिबांदार पोनेळ घेवन येतालो उदकाची वाट, कित्याक तेन्ना हांगा दुसरी येरादारी नासली. म्हणजे आदल्या गोंयांतान हांगा येवन आनी अशें म्हणटा ह्या वाटेंतल्यान तो वयर सरतालो. वयर सरून गांवांत येवन प्रचार करतालो. मुखार एक खुरीस आसा. खुरीस गोंयच्या सायबाचे हे उगडास करून तो खुरीस बांदलेलो आसा. अशें म्हणटात त्या जाग्यार गोंयचो सायब येवन बसतालो आनी दोतोन शिकयतालो. रिबांदार गांवांत जेन्ना आसा आमकां सगल्यांक हाची जाणीव आसपाक हो ल्हानसो व्हिडियो तुमचे मुखार दवरता. देव बरें करूं.